नायजेरियनांनी पर्वरे हायवे आडायल्ल्या प्रकरणात पर्वरकारां आड घाल्ली केस अजूनय फाटीं घेवंक ना म्हण सरकाराचो निशेध करपा खातीर काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकार शेनवारा पर्वरे पुलीस स्टेशना मुखार उपासाक बसतलो. सगळ्या गोंयकारांनी आंदोलनात वांटेकार जावचे म्हण तामणकारान उलो मारला. नायजेरियनाच्या रास्ता रोको प्रकरणात पर्वरेकारां आड घातिल्ल्यो केसी फाटीं घेवंक ना म्हूण काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकारान सरकाराचो निशेध केला. नोटिसीन आमी जे पळय म्हटलां की जर 3 दीस ऑफिशियल डेजा भितर जर तेचेर कितें सरकारा कडसून तर एक्शन घेतली वचना जाल्यार 9 तारखेक एक दिसाचे उपोशणाक पर्वरी पुलीस स्टेशना कडेन बसतले निशेध व्यक्त करपाक ह्या गोष्टीचो सरकाराक जाग हाडपाक त्या निर्णया प्रमाणे फाल्यां आमी थंयसर उपोशणाक बसपाचो एक दिसाचो निर्णय घेतलेलो आसा. सरकाराक जाग हाडपाक गोंयचे लोक आसा, पर्वरची जनता आसा, हांकां आमी अपील करता की फाल्यां हेंच्यांनी खंय तरी जो पळय लढो आमी पळय दिता उपोशणाक बसून निशेध करपाक सरकाराक ताका संपूर्णपणान पाठिंबो दिवचो. माहिती हक्क कायद्या खाला फटीच्यो कागाळी करूंक मेळच्यो न्ही म्हूण सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे अशी मागणी सुदीपान केल्या. आनी तितून आमी मागल्या की इनवड पळय जे करता थंयसरूच सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करचे सरकारान. पारदर्शकता हितून येवपाक, ट्रान्सपरन्सी येवपाक सीसीटीव्ही कॅमेरा एंट्री पॉयंटाची RTIची जी पळय एप्लिकेशनां खंय इनवडाक दिता थंयसर सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करचे. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मांडवी एथलेटीक क्लबान दवरिल्ली चवथी ऑल इंडिया आंतरजिल्लो आमंत्रितांची एथलेटीक सर्त शुक्राराच सकाळीं कांपालार सुरू जाली. शेनवार मेरेन सर्त चलतली. गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र मेळून 15 पंगडांच्या वट्ट खेळगड्यांनी सर्तींत वांटो घेतला. शुक्रारा सकाळी मुखेल सोयरो आमदार रोहन खंवटेन सर्तीचो बावटो उबोवन 2 दिसाचे एथलेटीक सर्तीचे उक्तावण केले. इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट 2013 ऑर्गनायज्ड बाय मांडवी एथलेटिक क्लब गोवा ओपन. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातले पंगड तसेच गोयचे दोनूय जिल्हे हे सर्तीन नामना मेळोवपाक झुजतले. राज्याच्या उत्तर जिल्ह्याच्या पंगडात 114 खेळगडे जाल्यार दक्षिण जिल्ह्याच्या पंगडात 127 खेळगडे आसात. Next district we have the South Goa. Sindhudurg district. Friends, kindly put your hands together. We have a very big lot of young budding athletes, promising athletes. कांपाला वयल्यान सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. अपूर्वा गोखले आणि पल्लवी जोशीच्या शास्त्रीय गायनात शुक्रारा पणजे कला अकादमी वाठार गाजलो. 33व्या सुरश्री केसरबाई केरकार स्मृती संगीत महोत्सवात तांच्या जुगलबंदीचो संगीत मोग्याक आस्वाद घेवंक मेळ्ळो. 10 नोव्हेंबर मेरेन हो महोत्सव चलतलो. पळयात ह्या महोत्सवाची एक झलक. Ah
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.